पवित्र योकारिस्तांत आमचे खातीर हजाराच्या जेजू आमी आमकांच तुका ह्या आराधनान समर्पण दिता। तूं मोगाळ, तूं दयाळ, तूं कृपाळ। ह्या योकारिस्तान आमचे खातीर तूं हजर आसाय। तुज्या हजरपणा मुखार आमी सरपडतांव, आमचेर दया दाखय। ह्या स्टेल्ला मारीस फिरगतचिंत तुझे प्रसन्नतेद्वारी मोरयेमेच्या विनवणेद्वारी सबार विस्मिता हांगा आयलेल्या भक्तिकांक भावार्थ्यांक तूं करते आसाय। आयच्या दिसा वार्षिक महापरब आचरण करच्या ह्या संदर्भी विशेष बापान ह्या आराधनांत सोम्या भिडेस्तां खातीर आमी मागतांव। पवित्र सल्लो आमकां सांगता ताणें आमच्यो पिडा शिडा ताणें ववयल्यो, आमचे रोग ताणें ववयल्यो आनी आमकां ताणें सुटका दिली। ताच्या गायांनी आमकां भलायकी लाभता। सर्वेस्परा, तुजी भुरगीं आमी, तुजी परसां आमी, तुज्या पांयां तळी आमी आयल्याव, तुजे मुखार आमी सरपडताव। आमकांच तुका संपूर्ण मापान भेटोवन आमी सांगताव, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, वाकणताव तुका सुम्या जेजू, दिनवस्ताव तुका सुम्या जेजू। बापा तुका आराधन, पुता तुका आराधन, पवित्रत्म्या तुका आराधन, त्रिएक देवा तुका आराधन। सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या मोनान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन हांव तुका आराधन करता। हालेलुया, हालेलुया। आमचे दोनी हात आमी संपूर्ण देवाक समर्पण दिवया। देवा मुखार आमकांच आमी केदाळा समर्पण दिता। तो वर्तो देव सर्ग उक्तो करून ताचे आशिर्वाद बेसांव आमचेर घालता। सर्गींत हांव देवोन आयलोलो तो उंडो, हो उंडो कोण आराधन करता, कोण सेवता, तो सस्तीक जी येतलो म्हणले ती उतरां जुवांव सोवांजेला सोव्या आवास्वारांत। तर सुम्यान सांगलेली ती उतरां हांवच तो जिवीत असो उंडो, जीव दिवचो उंडो। तर जीव दिवच्या देवा मुखार आमकांच समर्पण आमी स्तुती करुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान काळजात लज्जवच्यो नाका। आमच्या देवाक आमी होगळे दिवया, मान करया, ताजें नांव आमी किर्त ताजी गजोवया। बायबल सांगता किर्तनांनी गायनांनी सदां काळ सुम्याक तुमी स्तुती करा, तुमी हर्शिया ताका। वय सुमी आमी तुका हर्शिता, वर्णिता, तुका वाकणता। थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाला मारा गिब्रा शारा बाला करशंदरी आरा बारा अल्फा कोरा राफा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जेजू मोगाळा, आराधन तुका। जेजू दयाळा, आराधन तुका। उर्मेसा जेजू काळजात घेवया। जेजू दयाळा, आराधन तुका। कुर्पे सागोरा,
आराधन तुका आमच्या जाग्यार आमी उबे रावया, दोनी हात आमचे जोडया, सुमयेचेर आमी नदर कंसया, सुमयेचेर आमी नदर कंसया. कीर्तन 30 आनी 4 ओळ 5 सांगता, साम 34:5 ताचेर नदर घाला, ताचेर नदर घाला, तुमची मुखामळां परजळटलीं, तुमची मुखामळां परजळटलीं, लजेन ती केदीस बावची नात. Look at him and be radiant. Your faces will never ever be ashamed. सुमी आमची लज काडून उडयता, आमचें उणेपण काडून उडयता, आमची अस्कत काय पयस करता, आमची पातकां तो बक्षिता. रक्तस्त्राव स्त्रियेन तेदो व्हडली जोमा आसल्यारी तिची नदर सुम्याचेर आसली. थंय आसल्या जम्याची नदर झैराचेर आसली, कित्याक झैराचे दुवेक गूण करूंक तो वेतालो, अजा पळोवंक सकाळां वेताली, पूण अजापा खातीर मागोवंक कोणी नातली. ही एक स्त्री बारी दुकानी ती आयिल्ली, तिने असले सकड आस्त बोदीक विकले, पयशे तिने होगडायिल्ले तिच्या भलायके खातीर, जाल्यार तिची परिस्थिती बिगडली. तिका गूण करूंक लोक सांगता खंयच्याच वयसा निमती जाले ना, खंयच्याच वयसा निमती जाले ना. आज वयसांचे व्हरून वयर तो वयस आमचे दायज जेजू आमच्या मुखार आसा. त्या जेजू मुखार आमी उबे रावल्या, त्या जेजू मुखार आमकांच आमी समर्पण दिता. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमचे आठे-विटे, आमची पिडा-शिडा, आमची अस्कतकाय, आमचे उणेपण, आमची पातकां हर एक ताका समर्पण दिवया. केदळा पर्यंत तुमी समर्पण दिनात, केदळा तुमी समर्पण दितात, तवळो तुमी तुमच्या वजनांतावन भायर येतात. जेजून सांगली उतरां उडासा काडा. मातेवसो वांजेली 11 28 ओळ, कष्टतेल्यानं वाजन वयतेल्यानं तुमी मुझे सरशी येया, तुमचे वजन तुमी म्हाका दिया, मुझे तावन तुमी शिका, मुझे तावन तुमी शिका. हांव खालतो आनी बोळ्या काळजोसो, त्या खातीर आमी म्हणटा जेजू खालत्या काळजाच्या, बोळ्या काळजाच्या, ताजे काळीज मोवाळ्याचे मोगाचे काळीज तें. त्या खातीर आमी गायलें जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू दयाळा आराधान तुका, कुरपेच्या सागोरा. ही इज द फाउंटन ऑफ ग्रेस. तशें तावन कृपा मात्र वळटा, ती कृपा ह्या युकरिस्तांत वळटा, आमच्या हर एकल्या जिवितांत वळटा. बायबल आमकां सांगता, निर्गमन ग्रंथ 23:25, Exodus 23:25, तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना, when you adore me alone, तुमी म्हाका आराधन करतना तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद घालता, उदकाचेर आशिर्वाद घालता, भुरग्यामळ्याचेर आशिर्वाद घालता, वाज म्हणली आसची नात, गर्भस्त्राव जावचो ना, लांब हांव तुमकां मेळटलें, तुमच्या हितलांत किडे पडचे नात, तुमच्या व्यापारांत आशिर्वाद जातले, आतां तुमच्या वैरी तुमचे तावन पळण धांवतले, कित्याक आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. आनी तोच जेजू ह्या युकरिस्तांत आमच्या सांगाता आसा, आमचे खातीर तो आसा. त्या दीस बेतसदा तळ्या लागीं तो एकलो मात्र गूण जालो, जेजून ताका उठोवन चलयलें. आज ह्या आल्तारी लागीं हर एकली गूण जातात, कित्याक तोच सोमी ह्या उंड्या रुपी आमचे मदें अजाप करूंक, आमकां बेसांव दिवंक, आशिर्वादान भरूंक तो आमचे मदें आसा. सुमयेची उतरां तुमी उडासा काडा. पोरन्या सोल्ल्यान सांगलेली ती, तुमकांच तुमी नितळ करा. जोशुआचो बूक 3रो स्वर ओळ 5, जोशुआ 3:5, तुमकांच तुमी नितळ करा. क्लेन्स युअरसेल्व्स अँड आय एम गोइंग टू डू मिरेकल्स इन युअर लायफ. तुमच्या जिवितांत हजापां करता. क्लेन्स युअरसेल्व्स, तुमचे भितर आसचे उणेपण,
या मेळेंपण कितें आसा तें आमी काडना शिवाय आमचे भितर कुरपा देंवन येवंक साधना. जाणो येसो ग्रंथ 16 वसोर 12 वळ सांगता ती गुण जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्हय, लेपा वरवीं न्हय, बगा ती गुण जाली तुज्या सोबदा वरवीं. Wisdom of Solomon 16:12, they were healed not by herb or politics, it is by the word of God. आणि तेच कीर्तन 107:19 सांगता तांच्या कष्टा आंकांता वेळार तांणी देवाक हाक बोब मारली. They cried to the Lord, Lord sent his word and healed them. ताणें ताचें उतर धाडून तांकां बोरी केली. तर आमचो देव आमकां बरें करता. कीर्तन 147:3 सांगता पापसली काळजां तो बोरी करता, घाई तांचे तो बांदता. He heals the broken hearted, पापसली काळजां, and binds up their wounds. आमचे गायी आमचे काळीज ताका कळीत आसा. तरी मगचे भाव भयणीनो, ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. मोरयेचे दाबाजीक महोत्सव वार्षिक परब आमी आचरण करतना देव ह्या पूर्ण शेतांत विशेष विस्मिता आमच्या खातीर आनी हांगा तावन डिवायन वर्ड वरे आयकोवच्या घरांत आसच्या हर एकल्यांचेर तो ताची कृपा वळाशी करता. तसल्या देवा मुखार आमी उबे रावल्या. दुनिया तुमच्या काळजाचे दवरा. एक घडीभर दोळे तुमचे धांपा. आज जेजूक तुमी तुमकांच समर्पण दिया. खंयच्या दुखांनी तुमी हांगा आयल्यात, खंयच्या कश्टांनी तुमकां रेवोड घाला. तुमच्या जिवितांत आसची कोडू घडितां, दुखाची घडितां, निस्तेज जाल्लें तें जिवीत सर्वेस्परा तूं म्हाका सुडसुडाय दिवंक शकताय. ना मानाक ताचे कोड गूण करन परत नवो केल्लो देव तूं. 38 वर्सां तळे लागी आसलेल्याक कसलेंच फिजिओथेरपी नासतना तुज्या एकाच एका उतरान गूण केल्लो देव तूं. आमी येवकारिस्तान सांगता एकच एक उतर सांग सोम्या, हांव गूण जातलो, बरो जातलो. वय सोम्या, आमी बरी जातले. हांव तूं बरो करचो देव. 12 वर्सां हांव रक्तस्त्रावाच्या पिडेंत आसलेली. जेजूक बावार्थान आपुडतना तिच्या बावार्थान तिका गूण केली. 10 जाण कोडकार जेजू लागीं रडोवन येतना 10 जाणां कोडकारांकी जेजून गूण केलें, पूण एकलो मात्र फाटीं आयलो. 38 वर्सां तळे लागी आसलेल्या कापुडलो जेजू मेल्ल्या लाजाराच्या पणव्यासरशी रावून देवाक अर्गां दिवन म्हणूंक लागलो, बापा तूं म्हाका आयकताय त्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तर मगचे भाव भयण्यो, जेजून अर्गां दिलीं. लाजार मेल्लो पुणव्यांत आसलो. जेजून अर्गां दिता आसतना देवाची सकत थंय देंवन आयली. लाजार गूण जालो. लाजार परत पिडेंत तावन भायर आयलो. तशेंच नाल्कुतिसो पोटांत उदक भरचें, खंयच्याय वयस निमती तो गूण जावंक ना. जेजून ताका गूण केलो. ड्रॉप्सी म्हणटा आमी, जलोदर रोगी. आकुडलेल्या हातासो थंय आसलो देवळान. जेजून ताका आपयलें, सांगलें तुजो हात लांब सोडू. जेजू जावन आसलो. बापाचें उतर, देवाचें उतर. तर तें देवाचें उतर आज आमचे मदें आसा. थंयच देवाचें उतर आमचे भितर हजापा करता. थंयच देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. मात्र न्ही 18 वर्सां जावन भगवल्ली स्त्री, कोणाय वरवीं तिका गूण करूंक जावंक ना. जेजू सांगता, आगे बाये तूं नीट राव, आनी ती नीट रावता. नैन गांवची विधव आपणाच्या धुवे खातीर जेजू लागीं येवन रडता. जेजू तिका गूण करता. जेजू दिवचो देव, जेजू दिवचो देव. आज मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, तुज्या कुटुंबान कोण पिडेस्त आसा? तुजो दट्टू, तुजी ओनी, तुजो भाव, तुजी भयण, तुजो पाप्पा, तुजी मम्मी. कितलींशीं जाणां आज तुमच्या कुटुंबांत आस्पत्रांत आसात जावं पुरो, हांतुरणार आसात जावं पुरो, मरणांती पिडेक वळाक जाल्यान जावं पुरो, जिवन मरणा मदें झुजतात जावं पुरो. ह्या ईश्वर तांगात आयकतना ICU, MICU, NICU तो वेंटिलेटर कोमार आसा जावं पुरो, अवघडाक वळाक जाल्यान जावं पुरो. सर्वेस्परा तुवें मात्र आमकां भलायकी दिवंक, तूं मात्र आमकां भलायकी दिवंक शकताय. तुजी भलायकी हे परबे वेळार तुवें सांगलें परबेच्या निमाणे दिसा 7वा वसवर 30 आनी 7 वळो जुवांच्या वांजेलांत जो कोण तानेला मुजे सरशी येव आनी मुजे तावन तो पियेव. तर आज आमी तानेले हांव सोम्या तुज्या पवित्रत्मेचे सक्तेन आमकां आराधन करूंक आमकां मागोवंक कृपा तूं दी जेजू. मुजे सांगता मागया सोम्या, जेजू आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट आंकांत, आमची दुखां, आमचे रीण हर एक तुका समर्पण दिता. हांव आवयच्या गर्भांत आमी 9 दीस
9 म्हयने 7 दीस आसले हांव ह्या संवसाराक आमकां धाडले तुवेंच हो जीव तुवें दिल्लो जावन आसा. आज ह्या आराधनान हो जीव तुका समर्पित हांव आमच्या कुडीच्या मोतीच्या आत्मीक भलायके खातीर मागता हांव. सर्वेस्परा आमचेर दया दाखय, आमच्या कुटुंबाचेर दया दाखय, आमच्या भुरग्या बाळांचेर दया दाखय, आमच्या गांवाचेर दया दाखय, पिडे शिडेंत वळवळच्यांचेर दया दाखय. ह्या पवित्र थळांत हांव न्हू गूण करची सकत आमी मागतना हर एकल्याच्या वयर देवोन येवं दी. हालेलुया. दोनी हात वयर उबारया स्तुती करुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हडो सुखदान, व्हडो सक्तेन काळजांत हांव सर्वेस्परा कोण हाक बोब मारता गुंडे येता येसू मी हांव तुका बोब मारता आयक मुजो ताळो सर्वेस्पर आमचो ताळो आयकतलो आमची अस्कत काय बक्षितलो आमकां तेच्या मोगान अभिषेक करतलो आमचे पिडा शिडा पयस करतलो. टच अस लॉर्ड, ब्लेस अस लॉर्ड, हील अस लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू, ओगळाब जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया हालेलुया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. येसुडवंदारा आराधन तुका. दोन्ही हात तुम्ही जेजू मुखार अशें उक्ते दवरा. म्हाका पळया म्हज्या सांगाता मागया सुमया जेजू ह्या उसायलेल्या हातांचेर तुजी दैवीक सकत वाळोवन दी. नव्या सोल्ल्यांत तुवें लोकांक गूण केलें, सारकें केलें. म्हजें जिवीत गूण जावं दी, सारकें जावं दी. जें म्हजें तें उणेंपण आसा, जी अस्कतकाय आसा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती म्हजे तावन पयस वचून दी. हे हात तुज्या गायांच्या हातांनी आपोड जेजू. सुमया जेजू ते तुजे गाया द्वारी मुझे गायी गूण कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या बोळान, जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन हांव मागता आनी म्हजी भलायकी सुमया जेजूच्या नांवान फाटी मेळोवंक सुमयाच्या नांवान हांव आज्ञा दिता. हालेलुया हालेलुया. मुगच्यो भाव भयणीनो तुमकां खंय पिडा आसा त्या जाग्याचेर हात दवरून मागा. तुमकां गळो दूख आसा, ताळो दूख आसा, या हार्ट प्रॉब्लेम आसा, फायब्रॉइड्स आसात, पोटान दूख आसा, पाटी सोकण्याचें दूख आसा, ट्युमर आसात, सायनस आसा, या तकली पडपड आसा, न्हीद पडना सारकी, तुमी मागा. काल हांव शिवमोगांत आसतना एका हॉस्पिटलाक गेल्लो. यशोदा म्हणलो एक हॉस्पिटल. सिरसी तावन एक भाव तसो बापूय प्रॉब्लेम्स जावन थंय एडमीट जाल्लो. तो म्हणूंक लागलो फादर तुमी 2006 इसवेन संपखंडा कारवार रेट्टीटाक आयल्यात. तुमचे रेतेरीच्या आराधना वेळार मुखार आसलो प्रवीण म्हणलो 8 वर्साचो भुरगो ताचो काण आयकनातलो. ताणें ताच्या काणाचेर हात दवरून अशें मागलें आनी ताणें काणा भितर बोट दवरून मागलें. आनी त्याच रेतेरींत हांव भावटिके जॉर्ज रेतेर दिता आसलो तो गूण जालो आनी त्या दिसा तावन आज पर्यंत तो आतां दादलो जाला, येवक जाला. देवान ताका आशिर्वादीत केला. 20 वर्सां तावन मायग्रेन हेडेक आसलो. आरोग्य स्वामी म्हणलो आमी मैसूरांत रेतेर दितना ताणें तकलेचेर हात दिवन येवकारीच सामको रडलो. तो कितल्यो टॅबलेट काण घेतलो. ती दूख तांकां मात्र गोतू. जेजून ताचें नांव आपोवन ताका गूण केलें. आजुनूय तो जिवन आसा. एक टिचर तिका किडनी वयर स्टोन आसले, किडनीन स्टोन आसले. कितले मेडिसीन केल्यार वसोना. 3 दीस रेतेरीक आयली ती आनी अशेंच हात दवरून मागतना
तिसरे दिसा रेतेर जावन घरा वता आसतना तिचे डॉक्टरान लेसार करूंक जायना, तिका ऑपरेशन करूंक जायना म्हणलें, पूण तिचें वचना म्हणलें असाध्य जालें. देवान साध्य करून दाखयलें. बायबल आमकां सांगता देर इज नथींग इम्पॉसिबल फॉर गॉड, देर इज नथींग इम्पॉसिबल फॉर दोज हू बिलीव. जी कोण फाटी येतात तांकां असाध्य म्हणलें कितें दिसना. सांगचें म्हजें काम, तुमकां खंय पिडा आसा, दोळे दूख आसा, हात दूख आसा, तुमी हात दवरून तुमी मागा. नांव मागना तशेंच रावता, तुमकां सोडून. पूण खंय पिडा आसा, ही सुवार्थ कोण ऑनलायनार आयकतात तुमी, स्टेल्ला मारीस ह्या पिरगजीच्या जाग्यार हांव मोरी मागीर तुमचे खातीर विनाती करता. तुमी हांतुळणार आसात, उठोवंक जायना तुमकां. ट्युमर, मारेकार, कॅन्सर जातली पिडा आसा तुमकां. अपांग बुद्धीमान तुमी जाल्यान जाल्यार ह्या पवित्र तळांत हांव न्हू सुमया जेजूच्या नांवान आमी मागता. जी हांगा आसा तुमी हात दवर न्हू, हार्ट प्रॉब्लेम आसल्यार, कसलेय प्रॉब्लेम आसल्यार हात दवरून तुमी मागा. सुमया जेजू तुज्या नांवान ह्या जाग्यार हांव आयलां. पात्रियार्काचें मागणें, प्रवादेचें मागणें तुवें आयकलें. तशेंच नव्या सोल्ल्यांत शिसांक तुवें पदवी दिली आनी शिस म्हणलें तुज्या नांवान देवसार सयत पळोवन धांवतात, पिडा शेडा गूण जाता. वय सर्वेस्परा तुज्या नांवान पिडा शेडा गूण जाता, देवसार पळोवन धांवता. ही कूड ही मोतू आत्मो तुवें दिल्लो जावन आसा. ह्या म्हज्या भाऊ भावडां खातीर हांव मागतां. विशेश बापान ह्या स्टेल्ला मारीस पिरगजीत हांव ह्या विशेष पुण्य शेतांत हजारांनी लाखांनी लोक हांगा येतना विविध नमणेनी तांणी मागतना आराधनान जावं पुरो तेसावां भेटोवन मिसां दिवन तांणी मागतना तुवें तांकां गोवन केलां. आज ह्या परबे वेळार ही भुरगीं हांगा आयल्यांत, तांचे जिवितांत तांची अस्कत काय सक्कड पयस कर. पवित्रत्मेचे सत्तेन तूं तांकां भर. तांणी हात दवरून मागच्या जाग्याचेर अशी पिडा आशिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायतां ती आतां सुसोड नसोन दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान पवित्रत्मेची सकत देवून येवं दी. कुरडे पडोवन दीत, तोंडे सोलोवन दीत, मोने उलोवन दीत, बरें आयकोवन दिता. हर ट्युमर कितें पिडा शिडा कुडी भितर आसा ती मारणान ती वयर आसा जेजूच्या नांवान सुटका जोडून दिता. हांगा कोण ह्या नोवेनाक येवन हांगा तेसावां घाल्यांत मागलां जरियेतलीची तेसावां आशिर्वादीत कर. ह्या कुटुंबदारांची भुरगीं अभिषेक करा. टच ब्लेस लॉर्ड. हात काडनाका, स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान तुम्ही मग आपया जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान सैतान सयत पळोवन धांवता. जेजूच्या नांवान पिडा शिडा गोण जाता. जेजूच्या नांवान अंधकार पयस सरता. जेजूच्या नांवान अभिषेक देवून येता. तर त्याच जेजूच्या नांवान ह्या जाग्याचेर अभिषेक देवून येवं दी, कृपा देवून येवं दी, आशिर्वाद देवून येवं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भुरगीं हात दवरल्या जाग्याचेर असलेली पिडा शिडा मारेकार कर ग. जेजू तुझ्या नांवान सुटका जोडून दिता. जीसस नेम आय प्रे. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. अशें म्हाका पळया तकलेचेर दवरा. तुमी आतां तुमच्या खातीर मात मागा नाकात. तुमच्या पप्पा खातीर, मम्मी खातीर, तुमच्या माय मांवा खातीर, दट्टू वनिये भाऊ भावडां खातीर मागा. तुमच्या कुटुंबाची सांकळ तुमकां कळीत आसा. आज ती येवनांत गांवांत हांगानांत परगांवांत आसात, वावर करतात, शिकपाक भुरगीं पयस गेल्यान मागा. तुमी तकले थावन पांया पर्यंत आमचे भितरले विश्व खंयचे स्थितीर आसात आमी नेणाव. कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, BP, या फायब्रॉइड्स, अलर्जी, मरणांतीक वयर आसा आमच्या कुडी भितर येना जावं दीत. तुजें प्रोटेक्शन आमकां दी सर्वेस्परा. तो 91 किर्तन देवाच्या आश्रयाखाल जीं आसात तांकां आशिर्वादी जोडटलीं. तें प्रोटेक्शन आमकां देवून येवच्या खातीर सुमया जेजू तुज्या नांवांनी भुरगीं ताच्या तकलेचेर हात दवर मागतात. कॉलेजीन शिकतात जावं पुरो, काम करतात जावं पुरो, घरा आसा जावं पुरो, गांवांत भर गांवांत आसा जावं पुरो, ती कितेंय जावं पुरो तुका कळीत आसा. तांची कूड मोत आत्मो तुका समर्पण दिता. तुजें कॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड समर्पण दिता. थंयची जिणे सांगातीण आवय बापय भाऊ भावडां जीं कोण हांगा नांत पयशे गांवांत आसात तांकांय समर्पण दिता. तर पेकोवन सुटका ह्या जाग्यात हांव वळोवन दी. आशिर्वाद बेसा वळोवन दी. टच देम लॉर्ड. हात काडनाका, स्तुती करा. हालेलुया 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 रे 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 रे. सर्वेस्परा तुज्या नांवान हांवें शिकयलां. तुज्या नांवान तुजी उतरां हांवें ताका कळीत केल्यान. तर ह्या जाग्यात हांव न्हू विशेष बाबान तुजी सकता मोरये मायेच्या मजतीना तशेंच सांता भक्ताच्या मजतीना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद बेसावा हांकां मात न्हय. ह्या जाग्याचेर कोण फायदो वतात, ह्या पुंतळाक येतात, ह्या ऑनलायनार पळयतात, हर एका आशिर्वादीत कर सोम्या. हांगा जेवकरसी बलिदाना आराधना नवेना आशिर्वादी जावन दिता. आज ह्या आराधनान मागच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद देवून येवं दी. इन जीसस नेम आय प्रे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरा. एक घडीभर मौनपणी मागा.
देवाचे सकत तुमच्या कुडी भितर देवान आयिल्लो अनुभव जाडा. हे घडी हांव तुमकां मागोवंक उलो दिता म्हजो सांगाती आनी आमकां सगळ्यांक कळीत असो ब्रदर टी.के. जॉर्ज 30 तारीख येता हांव तो सेंट जॉन्स हॉस्पिटलान वेंटिलेटराचेर आसा. थंय किडनी आनी हार्ट एफेक्ट जावन ट्रिटमेंट घेते आसा. हार्ट सक्सेस जालां, स्टेंट घालचें, पूण ताणें पाटीं ब्रीद करूंक आसा. तरी एस्टेल्ला मारिसाच्या पून तळार सबार नायट विजिलां ताणें केल्यान, सबार आराधना ताणें केल्यान, सबार लोकांक भलायके खातीर ताणें मागलां. आज ताच्या अस्कत कुडी खातीर आमी मागया, ताच्या कुटुंबा खातीर आनी आमच्या येसूस्परच्या पंगडा खातीर, ताचे खातीर मागच्या 1000 लाखांनी लोकां खातीर आमी मागया. त्या डॉक्टरां खातीर, नर्सां खातीर, दिरोगतां खातीर आमी मागया. भाव वेंटिलेटर आसतना तेजे भितर विश्वे स्टेल्ला मारीस मायेच्या वेलांगणी मायेच्या विशेष कुरपे द्वारे, तिच्या विशेष विनवणे द्वारे देवाची कृपा ताचे थंय देवून येवं दी. सुमया जेजू आज ह्या विशेष आराधनांत भलायके खातीर ब्रदर टी.के. जॉर्जाक आनी ज्या कोणें आमकां वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर मागण्या विचारलां तांकां समर्पून आमी हात उबारून मागता. दोनी हात आमच्या वयर उबारुया आनी व्हड्या तळ्यार स्तुती करून आमी मागुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुका अर्गां होगळापणी वाकाणी दिता. तुझे सेवक ब्रदर टी.के. जॉर्ज खातीर ह्या पूर्ण शेतात न्हू आमी लोक हात उबारून मागता. त्या भावाक परत भलायकी दी, तुका साक्ष जावन ताका उबार, तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला, ताजी पिडा शिडा पयस कर. तुजी स्वार्थ 40 वर्सांत हांव दीस रात कळमीत नासतना परगट केल्या. तुजी खुशी ताचे ते झरी जावं सोम्या. मोरये कनशारी मागली, तूं जल्मले दिसा जल्मलो तो पोतो, तुज्या विनवणे दुरी ताका अभिषेक, जेजूचो अभिषेक देवून येवं दी. टच, अनॉइंट, रेस्टोर हिज हेल्थ बॅक लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सकट दिंबी गेल्या हे देवाडा साक्रामेंता गायन गावन एवकरिस्तीक क्रिस्ताच्या आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. सर्गीन तावन उंडो तांकां दिलोय. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्ट सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजी सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
कोणाच्या स्वादिके पोटात जमल्या वचून तुका प्रेम वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसू मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून एवकरिस्ताचो सक्रामेंत निमाण्या ब्रेस्तारा जेवणाच्या मेजार घडलो आनी परत येसर ताच्या उगडासाक संभ्रमूंक आमकां आदेश दिलो जेजूचो उगडास काडून तो परत येसर हर एक दीस आमी मिसाचे बलिदान भेटयताव जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्यान येतलो म्हणलो बवर्तसो घूट परगडताव आज आमच्या नवेनाचो 11सो दीस आयच्या दिसा आमी सोम्यांच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास काडून उंडो मोडून सर्गींच्या दिरव्या तेवशी आत्रेगाण सोमकोवची यात्रिका म्हणलो संदेश नियाल करताव आनी पिडेस्ता खातीर मागताव आमी सर्वां सर्गींच्या दिरव्या तेवशी म्हणजे ससणीक जिविता तेवशी आत्रेगाण सोमकोवची यात्रिका जावन आसाव आमकां ह्या यात्रेक पैनार जेजूची कूड आनी रागात बोळ आनी घटाय दिता आज विविध पिढ्यान कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींक जेजूक समर्पण दिवया जेजू ताचो गूण करचो हात तांचेर दवरून तांच्या पिड्यांतली गूण करून दी म्हूण मागया पिडेस तांची सेवा करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तशेंच आस्पत्रांनी वावुरच्या धाकटेर आनी नर्सांक मोरी माय बरी भलायकी शांती समाधान आनी तांच्या वावरांत तृप्ती दिवन दी म्हूण मागया म्हज्या भावा भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आमी पातकी आनी अस्खत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान अनुसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसोत भाग्यवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो So
देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 अर्तुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भागेवो नित्यावकार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनसो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सुवे पवित्रत्वेचे एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना सांग पावलून कुरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप जें कितें सोम्यलागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेजून तो पारादीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हे म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जातस ताणें कांस घेतली आनी म्हळें ही कांस म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही कांस पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या कांसींतलें पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता ह्या पासत हर एकलो पयलें आपली जडती करूंक आनी उपरांत हो उंडो खावंक आनी हे कांसींतलें पियोंक कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपली सुख्यास्त खाता आनी पियेता देवाचें उतर हें सर्वेस्पराची वडवी हांव गायता मोज्या तारोकांतय उल्हास पावता चरण दासी जावून जीण वेटयता महानताची कृत्या हांव वाखणटा सर्वेस्पराची वडवी हांव गायता मोज्या तारोकांतय उल्हास पावता चरण दासी जावून जीण वेटयता महान कृत्या ताची हांव वाखणटा सोम्याची स्तुती गायता ताचे थंय संतोष पावता विचित्रत्या ताची हांव नियाळटा कुशीक ताच्या सदां हांव काल जाता विचित्राची कृत्या हांव नियाळटा कुशीकाच्या सदां हांव काल जाता सर्वेस्पराची वडवी हांव गायता मोज्या तारोकांतय उल्हास पावता चरण दासी जावून जीण वेटयता महान कृत्या ताची हांव वाखणटा सोम्यान म्हाका आज विंचला
कोल्ड्रसनी म्हाका उंचुबारला. आपल्या बावड्यान ताणें बोलता करला. किरकोळ रचनेक म्हाका उंचुबारला. सर्वेस मोराची वडवीक हांव गायता. मोच्या दारोका थंय उल्हास पावता. चरण लासी जावन चिडवे गयता. महान प्रत्याताची हांव वागणटा. भुकेल्यांक दादोस केला, तानेल्यांक पिवन दिला. सक्ती वोतान म्हाका दयेन विंचला. जीवन म्हजें ताणें नंदन केला. सक्ती वोतान म्हाका दयेन विंचला. जीवन म्हजें ताणें नंदन केला. सर्वेस मोराची वडवीक हांव गायता. मोच्या दारोका थंय उल्हास पावता. चरण दासी जावन चिडवे गयता. महान प्रत्याताची हांव वागणटा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मागे तूं आंकवार मोरी. मानवला फावो जाले. तुजे गांव जल्मालो. क्रिस्तांचो सोमी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. वेळ लागीं पावतेस तो जेवणाक बसलो आनी ताचे सवे धर्मदूती बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसच्या आदीं हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगाता जेविजे म्हणून हांव भोव सेवड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिलीं आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमच्या मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज येता पर्यंत दाका रोस हांव आनीक पियोवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत ओपून दिवची. हें म्हज्या उडासाक करा. तशेंच जेवण जातयत ती काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार. तें रगत तुमच्या पासत वारोवचें आसा. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी मस्त पयणां करता. पयण वेलांगणीक, पयण हरिहराक,
पयण लोड्स पयण फातिमाक पयण पवित्र जाग्याक आनी थोडी पयण कर्ण ह्या जाग्याक तुमी आयल्यात. हर एका पयणाक वेतना पयस वेतना मनीस तयार करता. परगांवाक कसो जाय जाल्यार ताजो पासपोर्ट ताजी विजा सारकी आसा की तें तो पळयता, जागृत रावता. आनी थोडी ट्रेनार पयण करता आसतना सुमार 3-4 दीस तांच्या संगता खाण समेत घेवन वेतात. तर आज पवित्र सभा एका पयणा विशयांत उलयता, पवित्र सल्लो एका पयणा विशयांत उलयता. तें पयण सासणीक जिविताक पयण, सर्गाराजाचें पयण. आमी सक्कड पळयणारी, हांव आनी तुमी पळयणारी. त्या खातीर आमच्या एका गायनांत आमी गायता, यात्रेक आमी सर्व जावन आसांव, बसयल्ल्या गांवाक पयण करता. तुज्या आदारार आमी पातयेता, तुजी ससाय आमी मागता. कित्याक आमच्या पयणा सांगता तूं आसाय. जिवीत एक पयण. आमी जल्मल्या एक दीस, इतल्या वर्सां ह्या जिविताच्या पयणार आमी समकोन आसांव. आनी ह्या पयणार आमकां साक्रामेंत दिल्यात. जावं पुरो बौतिस्मो ताजे उपरांत आमकां मेळ्ळेले. हर एक साक्रामेंत ह्या पयणांत आमकां तिरासाण, आमकां घटाई, आमकां बोळ दिता. आनी तातूंय आमी हर एक फावटी घेवयेत जावन आसलेले साक्रामेंत प्रायश्चितसो आनी युकरिस्तीक जेजू हे आमकां हर एक दीस आमकां पवित्र करतात. जेजू आपूण कसो युकरिस्त जावन आयला गे म्हणले विशीं स्पश्ट तो सांगता. तुमी जो वांजेल 16 वस्वर ह्या दिसांनी आयताराच्या वांजेलाचो भाग जावन आसा 16 वस्वर आनी 21 आयतारा तो अखेर जाता. जेजू निमाणें शिकोवण दिवन तांकां सांगता. आनी ही शिकोवण आयकल्ले ते सर्व जेजू सांगता, हांव म्हजें मांस तुमकां खावंक दिता, म्हजें रगत तुमी पियेतेल्यात. तवळ जुदेव मदें तर्क करूंक लागले, कशें साध्य? आनी मांस कशें खावंक दिवचें, आनी रगत कशें पियोंक दिवचें? ही शिकोवण कठीण जाली. ह्या शिकोवणेचो पाटलाव कसो करूंक जायत? कित्याक द टिचींग ऑफ जीजस डिमांडींग समथींग फ्रॉम अस. आमचे तो आशेता बरें करूंक, सारक्या वाटेन चलोवंक, सारकें समजोवंक. आनी बायबल आमकां सांगता 16 वस्वर 50 आनी 1 ओल्ड टावन तुमी वाचल्यार त्या दिसा तावन साबार जाणांनी ताजो सहवासच सोडलो. सहवासच सोडलो. ताचे साबार शीच आसले, तेय सहवास ताजो सोडून गेले. हाज्या लागीं रावचें नाका. कित्याक तो आमकां जाय जाल्ले बरी उलयना, तो देवाक जाय जाल्ले बरी उलयता. तो आमकां जाय जाल्ले बरी चलना, तो देवाक जाय जाल्ले बरी चलता. तो आमकां मेसवंक ह्या संवसारांत येवंक ना, तो ताच्या बापाक मेसवंक तो ह्या संवसाराक आयलो. आनी ताणें तेंच लोकांक सांगलें, तुमी बापाक मेसवं जाय जाल्यार तुमी ताची खुशी करी जायी. तर मगच्या भाव भयणीनो, निमाणें 12 जाण शीस उरतात. जेजू विचारता, तुमी वचोंक सोदतात वे कितें? सांत पेद्रू सांगता, सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी? तांकां सक्कड समजल्लें म्हणल्यार अर्थ न्ही. पवित्र सोल्याची सतां सक्कडांक पुरो समजतात म्हणून अर्थ न्ही. पूण कसले मिस्तेर आनी गूट आमकां समजोंक जाय ते पवित्र सभा, पवित्र सोल्लो आमकां शिकयता. आनी आमच्या भावार्थाच्या सतान आमी फाती येता. पेद्रू म्हणटा, कोणा सरशी वचूं? आनी ताणें सांगलें, दुसरें उतर जावन आसा, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. पळया, इज कन्विक्शन, यू हॅव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. म्हणजे ताच्या उतरां जिविताची हो युकारिस्त सस्ती जिवीत असो. तर जेजून ते सोडून गेले म्हणून ताची शिकोवण ताणें बदलूंक ना. तांकां जाय जाल्ले बरी कॉम्प्रमायज करूंक ना. तो म्हणूंक लागलो, हांव बापा तावन देंवन येयलो हुंडो, हो हुंडो खाता, तो ससनाक जियेता आनी तो केदींच मरोचो ना. हे मानना बरी न्ही. ते पुर्वज मेले, पूण म्हजे थंय कोण जियेता, म्हाका जो कोण खाता तो जियेता. म्हणजे
आमी सुमया थंय जियेता त्या खातीर आमी गायता जियेतेले हांव आमकां मरण म्हणलें ना हें युकरिस्त आमच्या सर्गींच्या राजाक पयणाचें खाण त्या खातीर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा देवच्या वर्सा आमकां मागण्याक उलो दिला मात्र न्ही बरोवशेची यात्रिका आमी आनी हे बरोवशेची यात्रिका आमच्या संगता कोण पयण करता ती मोरी माई आमच्या संगता आसा ती आमकां ह्या पयणान मजत दिते आसा सुमार गांवांनी दर्शनां सुमार तुमी पळयलें जाल्यार 260 चड जाग्यांनी तिणें तिचें दर्शन दिलां देवाची सुमयेची सुवार्थेक ती साक्ष जाते आसा आनी ती जाल्या आयच्या वांजेलान जेजून येवकरिस्त घडच्या विशयांत आमी आयकलें तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें तिनी वांजेलिस्तांचे मातेव मार्क आनी लुकाची उतरां 11व्या वस्वराच्या 23 वळीन पयल्या कोरिंथकारांक 6 पावल घालता आनी तो सांगता जें कितें सुमेलाक हांवें घेतलां तें तुमकां हांवें शिकोवन दिलां तुमी जेजू परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलो ही म्हजें रगत नवो सोल्लो आमी पोरन्या सोल्ल्याची परजा न्ही नव्या सोल्ल्याच्या नव्या शेळयेच्या रक्तान तीर जाल्ली दूद नितळ जाल्ली परजा आमी जावन आसा पावलो जग गोंड दिवन सांगता तुमी पयलें वाचप आयकलें जाल्यार 11वा स्वर 27 वळ 27 तो सांगता जो कोण फावो नासतना उंडो खाता इफ यू रिसीव जीजस with an unworthy manner पळया येवकरिस्त कितल्या भावार्थान पवित्रपणान आमी तयारी करूंक आसा येवंक आसा सेवंक आसा आचरण करूंक आसा जो कोण फावो नासतना म्हळ्यार कितें कुमसार जायनासतना पातकां भितर दवरन वायट साल वायट वडण्यांनी पडोवन जी येता येवकरिस्त घेता बैले देखी तो दाखयता जो कोण फावो नासतना उंडो खाता तो आपणाची केस्त म्हणजे ताजें जजमेंट तो हाडटा केस्त खाता आनी पियेता तो सुमयेच्या कुडी आनी रक्त विरोध गुन्यांवकार जाता त्या खातीर आमकां कोणीय जजमेंट दिजय म्हणना आमकां निती फैसल आमी इंस दिता जर फावो नासतना आमी येवकरिस्ताक आयल्यार ह्या येवकरिस्तान पयस रावल्यार जेजूचो 6 वाजता ताणें सोण सोडलो जेजून तांकां कितेंय सांगूंक ना जेजून कोणाकी बडवण करूंक ना जेजूची सुवार्ता मोगाची तो मोगान आकर्शीत करता त्या मोगाचो अर्थ समजलो व्यक्ती सक्तेवन जाता त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो पावल सांगता तुमी फावो नासतना उंडो केल्ल्या निमती सुमयेच्या कुडी आनी रक्त विरोध गेल्ल्या निमती 7 जाण अस्कत जाल्यात 7 जाण पिडेस्त जाल्यात 7 जाण मोर्न पावल्यात अस्कत पिडेस्त मोर्न म्हळ्यार कितें येवकरिस्त तामाशे न्ही येवकरिस्त एक नाटक न्ही येवकरिस्त क्रिस्त असो कशें देवाचो आमी सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मनान आमी मोग करता ओंगी सक्तेन आमी मोग करता तसो आमी येवकरिस्ताचो मोग करूंक आसा कित्याक हेंच खरें खाण नीज खाण सर्गीचें खाण आनी ह्या द्वारे ह्या येवकरिस्तान आमकां जाणवाय मेळटा येवकरिस्तान सुटका मेळटा पेकोवन भलायकी मेळटा आनी येवकरिस्ता द्वारे आमकां साल्वासांव मेळटा आनी तेच पावल सांगता अस्कत पिडेस्त मरण पावतात पूण जो कोण आपली जडती करता ताका सुमी बुक्षिता म्हणजे आमी आमचें जिवीत पळोवंक जाय आमी जिवीत सारकें करूंक जाय सुमयेच्या वाटेन आमी सोमकोंक जाय आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक आदार मजत आमची माय मोरी ती दिता तूं आमची माय तूं आमकां जाय मागता हांव तुजी ससाय वायटा विघ्न हानवारांत तूं आमकां राखताय ससाय दिताय तर तिची विनवणी ह्या स्टेल्ला मारीस वेलांगणी मायेच्या पून शेताद्वारी आमची परजा सर्गींच्या पयणाक भावार्थान मागण्यांत देवाच्या उतराच्या बोळान सक्रामेंताच्या कुरपेन येवकरिस्ताच्या विशेष बोळान तशेंच आज्ञा पाळून सोमकोंक जाय जाल्ली सकत आयच्या नोवेनाच्या येवकरिस्तीक बलिदानांत हांव आमी जोडून घेवया आमेन. भावार्थ्यांच्या प्रार्थना खातीर आमी उबे रावया.
ह्या पवित्र तळाक भोक्तेपणान भावार्थान आमी आयल्या ह्या वखता सुमया जेजूच्या नांवान बापा समोर आमची तेसावां उबारून आमी प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेलांक तांच्या तबेन आसच्या लोकांच्या आत्मीक तशेंच लौकीक गरजांक पावोवंक मोरये परी तुजे कुशेक विधेय जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आमच्या फिरगजंतली सर कुटुंबां देवाचें येवजण जाणा जावन सदांच देवाच्या उतराक विधेय जावन जिये म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागता तांच्या जिवितान मेळिल्ले कश्ट जिविताचो एक वांटो म्हूण समजून घेवंक आनी तांचे कश्ट सोंसून व्हरूंक मोरी माय तांकां बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आस्पत्रेनी अनाथ आश्रमांनी पिडेस्तांची सेवा करच्या डाक्टर नर्स आनी हेर कामेल्या पासून आमी मागता निस्वार्थी मनोभावान करच्या तांच्या सेवेक यथेश्ट प्रतिफळ तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या दानी खातीर आमी मागता तांच्या उदार मनाक दराळ मापान तांकां प्रतिफळ दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोरी आजार आसल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूची देख घेवन पिडेस्तां थंय दायळ जावं तांची सेवा मोगान करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर मौनपणी हात जोडून दोळे धांपून आमची कसकी ते सवां समर्पण आमी मागया. सर्गींच्या बापा तूं दयाळ, तूं मोगाळ, तूं कृपे सागोर सावन आसाय. आराधन करूंक तुका आमी ह्या योकरिस्ताद्वारे आयल्या. तूं आमचो सोडवंदार, तूंच आमचो सोडवंदार जावन आसाय सोम्या. बापा आयच्या दिसा तुज्या पुता जेजूच्या नांवी तुजे समोर दवरलेल्या ते सावां फावो ती जबाब दी म्हूण आमी मागता. आमी उसारोल्यो आनी उसारूंक जायनातलीं ते सावां तुज्या बेसावांनी बरो आनी आमचे मिसांव आशिर्वादीत कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान हसर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्यास पुतान अवकार मायेतावन जल्म घेताना तिचें अवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जाव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भोवमान फावो जाल्ल्या नित्यावकारी मोरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली, आनी सस्ती प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समारपूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवटसो घोट पर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या सर्व भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी जे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सर्वांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आंकांतांतलीं वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
सुमीची शांती सदांकाल तुमचे सोवे असो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Love
हणवळ्या बापा भगवंत अवकार मरयेक आमी आजमान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका हाता उलो मारता ते संवकारमयची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदाराची भोक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देख मोगाच्या भाऊ बहिणीनो आज आमच्या नोवेनाचो 9वो दीस आनी 11सो दीस आयच्या दिसा आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उडास काडून उंडो मोडून सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी पिडेस्तां खातीर मागलें आयच्या दिसा पवित्र साक्रामेंताचें आराधन सोलोन व्हरून पिडेस्तां खातीर पेकोवणाचें मागणें हिलिंग प्रेयर करून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जुगतो संदेश दिला मानदीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोगा दियेसीस शिवमोगा जावन ते आयल्यात तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक बरें मागता आज पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार आनी मिसाच्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्ती गितां गावून आमकां मागोवंक कुमोग केल्या मिलार कॅथेड्रल कल्याणपूरची गायन मंडळी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवान हांगा जमलेल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगात आस तांचो विगार मोन्सिंजर फर्डिनांड गोन्साल्वीस आनी सहाय्यक विगार प्रदीप कार्डोझगी देव बरें करूं म्हणटा ह्या वेळाचेर हांव मोगान उडास काडटा देवादेन बाप वलेरियन मेंडोन्स असो हर एक वर्सा हांगासर ते येतले आनी कोयार कंडक्ट करतले तांकां ससनाचो विशय मागता आज तीं तांचे कोयराचे युनिफॉर्म घालून येवंक नात बगार दोवेंत घालून आयल्यात फादर वाल्लीच्या उडासाक तुमकां देव बरें करूं मोगाच्यानो वेलंकनी सायबीण भलायकेची माय तिच्या आश्राक दावुल्यांक तिची ससाय मागल्यांक ती निराशी करिना नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां आनी समेस्त तिच्या भुरग्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं दी म्हणून हांव मागतां नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज लितुर्जी चलोन वेल्या फातिमा वाडो तुमकां देव बरें करूं येवच्या सोनवारा आमची अर्ध्या दिसाची रेतीर आसा पूण रेतीर चलोन व्हरता मनादीक बाप सिरील लोबो दिव्या ज्योती तुमची वाहनां पार्क करूंक स्वयंसेवकाचें मार्गदर्शन घेयात तुमचो सहकार तांकां दियात इगर्जेच्या वाठारांत कदेलान दवरल्या वरवीं इगर्जेच्या वाठारांत वाहनां पार्क करूंक अवकाश ना आमच्या स्वयंसेवकाचें मार्गदर्शन घेयात धार्मीक वस्तू खातीर आमच्या धार्मीक स्टॉलाक भेट दियात तुमकां नोवेनाच्या आनी फेस्ताच्या दिसा मुद्दम दिवंक स्पॉन्सर रावंक मिसां दिवंक अवकाश आसा तुमी आमच्या ऑफिसाच्या दफ्तराक ह्या धार्मीक स्टॉलांत दिव्यात फाल्यां ऑगस्टाची 15 तारीख आमच्या पुनशताची वार्षिक महापरब सकाळीं 10 वरांचेर मानाचे वाती वांटूंक 10:30 वरार फेस्ताचें दाबाजीक पवित्र मिसाचें बलिदान उडपी DCGचे गवळीक बाप आदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतले उपरांत समेस्तांक दोनपारां जेवणाची वेवस्था आसा फाल्यां हेर मिसा ह्या परी आसात सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेंत सांजेर 4 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 6 वरार इंग्लीश भाशेंत आसतलीं आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी वतायेचें आपोवणें दिता येया आनी हेरांकी आपोवन हाडा फाल्यांची लितुर्जी चलोन व्हरोंक देवस्तुती आयोग
फाल्यां सकाळीं 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत नॅशनल फ्लॅग होइस्टिंग आसा. उपरांत सर्वांक ब्रेकफास्टाची वेवस्थाय आसा. देवादीन वलेरियन मेंडोन्साची 11ची भक्तीक गितांची पेन ड्रायव्ह आमच्या धार्मीक स्टॉलांत मेळटा. आमच्या पिर्गस घरावणी आतां ते लावणी जाल्या उपरांत एक गडीभर स्टेला मानीस मंटपांत मेळोवंक उलो दिता. आतां आयच्या दिसा मुर्दाम दिल्ल्यांक मानाचे वाती वांटावन तुमचें नांव आपयता आसतना आमच्या प्रधान याजकातावन तुमच्यो मानाचे वाती घेयात. उपरासाच्या मुर्दम रावले रोनाल्ड शांती शारोन डिसोजा मस्कत, जोरम सैंड्रा ब्रिटो फैमिली माउंट रोजरी, रिचर्ड मनीषा राजेश पिंटो बॉम्बे, डेनिस आइडा फर्नांडिस मुंबई, चार्ल्स स्टेला डिसोजा मुंबई, डॉली कैरन गोम्स मुंबई, एडविन एंड मीना सल्डाना उद्यावर, ऑल्टर मेरी नजरेत माउंट रोजरी, शारोन पिरेरा कलमाडी, आविल डिसोजा मूडबेळे, फ्रांसिस डिसोजा एंड फैमिली मुंबई, कविता डिसोजा एंड फैमिली मैंगलोर, मरीना लुईस संतेकट्टे, आशा एलिक मेंडोन्सा उडपी, रायन ओलिवेरा एंड स्टैनी सिक्वेरा त्रासी, जोयल नजरेत माउंट रोजरी, टीना डिसोजा उडपी, रीमा किरण मेंडोन्सा शिरवा, प्रिंसेल एंड प्रिंस्टन पिंटो माउंट रोजरी, चार्ल्स मस्करेनस कोळलगिरी, आविड शैला डिसोजा उडपी, रंजन मरिया ब्रह्मावर, लुईस आळवा एंड फैमिली पांबूर, प्रकाश मेंडोन्सा एंड फैमिली पांबूर, विलियम रोनाल्ड आरन्ना मूडबेळे, रॉनी आशा क्रास्ता कुवेट, एलन जेसन डिसोजा उद्यावर, विवन विक्सन मिनेजस मूडबेळे, वेलंकनी फर्नांडिस तोट्टम, फ्लाविया इग्निशियस मिनेजस एंड फैमिली मिलाग्रेस, रिचर्ड डयाना डिसोजा एंड फैमिली मिलाग्रेस, जेराल्ड लुईस एंड फैमिली कल्याणपुर, प्रकाश मोनिस एंड फैमिली बसरूर, डेनिस क्वाड्रस एंड फैमिली कलमाडी, कोसेस फर्नांडिस ब्रह्मावर, जुलियाना कैस्टेलिनो कारकल, आविल डोरिन फर्नांडिस तोट्टम, अनिल फर्नांडिस ब्रह्मावर, ज्योति कुलासो माउंट रोजरी, लेरिसा क्लॉड इवा लसरादो दुबई, मरिया डिसोजा एंड फैमिली तोट्टम, गिलबर्ट लिंडन फर्नांडिस तोट्टम, वेनिसा फर्नांडिस तोट्टम, मलिशा रायन मेल्स्टर तोट्टम, सिमरन कुलासो संतेकट्टे, ट्रीजा सल्डाना एंड फैमिली पांगड़ा, लिली क्रास्ता एंड फैमिली बसरूर, रिस्वन एंड जोशुआ आळवा शंकरपुर, पास्कल क्वाड्रस एंड फैमिली कलमाडी, प्रशांत मरीना एंड प्रिंसिया फर्नांडिस तोट्टम, एडविन क्रास्ता एंड फैमिली कल्याणपुर, आइवन मेबल फुर्टाडो एंड फैमिली पेरंपल्ली, शनाया डिसोजा मिलाग्रेस, विल्फ्रेड वायलेट फुर्टाडो पेरंपल्ली, विंसेंट सारा डिक्सन डिसोजा कोळलगिरी, डेरिल एंड जॉयल तोट्टम, वलेरियन मार्टिस मूडबेळे, जोसेफ सिंथिया डिसोजा सस्तान, नताशा डी अल्मेडा उडुपी, रॉयल लविटा फर्नांडिस उद्यावर, ओविन एंड कैंडिडा रॉड्रिगस कल्याणपुर, जेनिफा एंड एस्लिन माउंट रोजरी, नितिन पारेक एंड फैमिली मुंबई, रूबी मतायस मुंबई, क्रिस मतायस मुंबई, इयन कस्तलिनो मुंबई, रिया कस्तलिनो मुंबई, रोनाल्ड मिनेजस उडपी, शारल एंड सैमुअल फर्नांडिस तोट्टम, मेगना एंड मनुला फर्नांडिस तोट्टम, आयरिन डिसोजा ब्रह्मावर, रश्विल अल्मेडा कोळलगिरी, तानिया क्रास्टो मिलाग्रिस, जगदीश कामत उडपी, ऑल्टर मेंडोन्सा एंड फैमिली उद्यावर. ते कंदी मिगल्या वेलंकनी साहेबांच्या नोवेन करया. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनती कर. वेलंकनीचे
ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोचो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्त तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयोवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. ते सवा ह्या परी आसात किडनी ऑपरेशन बऱ्यान जावंक बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक नीट एग्जाम बरे मार्क्स मेळोवन MD सीट मेळोवंक पाय दूख गूण जावंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक शुगर कंट्रोल येवंक हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक पेनक्रिया पिडा गूण जावंक जर्मनी विजा मेळोवंक काणगेल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक जाग्याक वाट जावन बऱ्या मोलाक विकून वचोंक सायनस तकली दूख बरी जावंक कॅनडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया विजा मेळोवंक भुरग्यांक फावो जाल्ली जिणये संगाती मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक CA परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक हार्ट ऑपरेशन नासता ब्लॉक गूण जावंक दादल्यान वायट इश्टागा सोडूंक भुरग्यांनी बरेंकन शिकोवंक दुवेसो बाळंत्यार बऱ्यान जावंक कामांत इन्क्रिमेंट मेळोवंक वायट सखत पयस वचोंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक इंटरव्यू पास जावन बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक दोळ्यांची तशें माथ्याची एलर्जी गूण जावंक रिंगवॉर्म गूण जावंक रीण फारीक जावंक तोंडार आनी हातार पडिल्लीं धवीं कथां शिबां गूण जावंक कानांत येवचो आवाज गूण जावंक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक उजवो हात दूख गूण जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक वर्टिको गूण जावंक कठीण पडकणी गूण जावंक घरांतलें झगडें लढाय उणी जावन समाधान लाबोवंक आलसार पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी बऱ्याचशा गुणांनी वाडोवंक भुरग्यांक जाल्लो गायी गूण जावंक स्वंत घर फावो जावंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाकाची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक कू तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजांत पेटयला सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंद हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां.
तुज्या मानाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. नवो दीस वेलंकणी भलायकेचे माय तुजो आनंद आमी पासारता आनी आमचे सवें तुका होगळाप दिवंक सगळे सृश्टीक उलो दिता. तुमी समेश देवाच्या रचनानो नावाडा आनी हर्शिया भलायकेच्या मायेक आमच्या सर्गींच्या राणयेक देवाच्या बडव्यानो नावाडा आनी हर्शिया भलायकेच्या मायेक बडव्यांचे राणयेक आकाशा वयल्या सर वस्तूनो हर्शिया सर वस्तूंच्या राणयेक सर्गींच्या सर संता भक्तानो हर्शिया आनी नावाडा भलायकेच्या मायेक सुर्या आनी चंद्रा नावाडा मोरयेक सर्गींच्या राणयेक पावसा आनी दोवा हर्शिया मायेक सर्गींच्या राणयेक दगा आनी थंडा नावाडा मोरयेक भलायकेचे मायेक पर्वतानो आनी फालक्यानो नावाडा मायेक सर्गींच्या राणयेक उजवाडा आनी काळोका नावाडा मोरयेक भलायकेच्या मायेक मोडानो आनी जगलनानो नावाडा मोरयेक सर्गींच्या राणयेक भुमीच्या वाटच्या सर झाडानो आनी रुखानो नावाडा मोरयेक भलायकेच्या मायेक वादळानो आनी झरीनो आनी नयानो नावाडा मोरयेक सर्गींच्या राणयेक सागोरा आनी तांतू जियोंच्या सर सुकण्यानो आनी भुमीर जियोंच्या सर मन जातीनो नावाडा मोरयेक सर्गींच्या राणयेक हे भलायकेचे माये आमी आनी सगळे रचनेन तुका भेटोवची ह्यो होगलिकेची किर्तनां दयेन उपून घे म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता आनी आमकां समेस्तांक आत्म्याच्या आनी कुडीचे भलायकेन आशिर्वाद दी. भगवंत जिणी जियोंक गरज आसच्यो सर पुरपा आमकां तूं जोड दी आनी देवाच्या मोगाचीं भुरगीं आमकां कर. देवाचें राज्य संवसार येवं आनी तुज्या मुखांत ताचें भगवंत नांव समेस्त मनीस सदां काल हांसून दीत हे भगवंती माये आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसो प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साळ तांणी बदलून बेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ठाकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाये लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पाया
आमच्या बी तुवे हाडून पावयले संस्था दर्याच्या आमच्या पैडार दर्या सुखरूप जाऊन राखून व्हेले पात्याने केंद्रा दर्या सुखरा सर्गी घेतलेल्या माये आमच्या किरणा तू आमच्या परवशाच्या लाभय भलायकी पुण्यात तुझ्या पात्याने केंद्रा दर्या सुखरा सर्गी घेतलेल्या माये आमच्या किरणा तू आमच्या परवशाच्या लाभय भलायकी भुरग्यांक तुझ्या मुगाळ पुता सोमे आंगवार बोरी आशीर्वादी भगवान कुसचे कुर्वेन आमचे देवा आमच्या बाबाचे आणि पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.